बाबूशने सांगितलं आहे फॉर्म ज्या दिवशी विड्रॉल असणार त्या दिवशी फायनल कॅन्डिडेट होणार आहे. तोपर्यंत अजून काय नाही. जुने आणि नवीन चेहरे पुन्हा दिसत आहेत काय आहे ना, तुम्ही बघितलं ना जुनं प्रोसेस खंय डिले झाला. अजून नोटिफिकेशन अजून हे झाला कोर्ट लागला पुन्हा खंय दिसता डिले झाला म्हणून. लिस्ट तर पहिल्यांदाच फायनल झाली. अजून फायनल ऑफिशियली फायनल झाली नाही. हां, ऑफिशियल अजूनही जाऊ ना ऑफिशियल जातले. चेंज होऊ शकतात ते नावं. आता बाबूशने काय सांगितलं आहे की आणि पाटील प्रेसिडेंटने काय सांगितलं की जोपर्यंत फॉर्म विड्रॉल होत नाही त्या दिवशी ते फायनल लास्ट. यावेळीची निवडणूक कशी वाटते? तुम्ही पहिल्यांदा सगळा बाबूच्या विरोधात स्टँड घेतला, आता बाबूच्या गटात आहे. मी प्रत्येक म्युन्सिपालिटी इलेक्शन बाबूच्या पण पॅनललाच मध्ये तुम्ही बाबूच्या विरोधात होता. तू सदांच म्हणटा फाटल्या फावटी जेन्ना तू प्रपोज करतालो पळय, तू बाबूशा वांगडा नशिबान येवपाना जायत पडलेलं राजकारण सोडटलो अशें तरी खूब स्टेटमेंट केली. म्हाका म्हाजें टेस्ट तुमी वेगळ्या भशेन हें केला. म्हाका तिकेट मेळपाचें सगळें जाल्लें, हांव कॉन्टेस्ट करपाचो आसलो. त्या हिशोबान तेन्ना म्हाका क्वेश्चन केलो की तूं बाबूशा बरोबर वतलो काय म्हणून. अशें जालें की म्हाका बाबूशानूच फुडें काडला काँग्रेसीन तिकेट मागपाक आनी म्हाका हांव तिकेट घेतलो आनी हांव विड्रॉ जातलो म्हणजे बाबूशान पोज येतलो अशें तेन्ना ते हें चलतालें. त्या हिशोबान ते म्हाका तेन्ना तो प्रेसान क्वेश्चन विचारलो, तेजेर उत्तर दिल्लें हांवें. पूण तूं बाबूशा वांगडा केन्नाच वचचो ना म्हटलेलें, पूण आतां कितें हांव बाबूशान सदांच आसा न्ही. हांव पयलीं पासून आसा. केन्नाय बाबूशा आमदार जावच्या पयलीं पासून हांव बाबूशा बरोबर आसा. तेन्नाय आशिल्लो. तेन्ना आशिल्लो तेन्ना न्ही रे, म्हणजे मदले एक सोडले मातशें मिसअंडरस्टँडींग जाल्यार मागीर आसा हांव. आता मिसअंडरस्टँडिंग दूर झालं सगळं जे काय होतं. ते केव्हाच जालो, लगेच जालो. इलेक्शन सोंपतकीर जालें.